म्हापशा पे पार्किंग करचे म्हण कावन्सिल वांगड्यांनी निर्णय घेतिल्लो आसा, मात ह्या बाबतीत अजूनय अभ्यास चालू आसा। म्हापशा मर्चंट असोसिएशनान पालिकेक मदत करची म्हण मागणी नगराध्यक्षान केल्या। शकुंतला कडेन बसपी वेंडराक लागून मार्केटात गर्दी जाता, त्या सुवातेर शिस्त हाडटले म्हण म्हापशेचो नगराध्यक्ष रोहन गवळेकार उलयला। आयडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। काउन्सिल डिसिजन घेतलेले की ते पे पार्किंग करचे म्हणून आम्ही डिपार्टमेंटली कित्याक घेतला की कारण आमकां हो विचार आसलो की थंयसरूच हेज्या पयलीं सण म्हणजे कितलेशेच आमचे चवथ जावं दिवाळी जावं क्रिसमस जावं थंयच लोक येवन वेंडर्स येवन थंय बसता, हो विचार आसलो म्हणून आमी ते टेम्पररी डिपार्टमेंटली केला। कारण तेका आमकां एक आयडिया घेवपाक जाय की कशें हें जाता। मार्केटान प्लेसूय आमकां पे पार्किंग अवेलेबल करूंक जाय आनी तांकांय सांगूंक जाय म्हणून ह्या वर्सा आमी वी आर इन अ लर्निंग पोजिशन आनी आमी ते एक आयडिया घेत आहा की बाबा हें कशें चलतलें फुडें। पे पार्किंग करपाचो विचार आमचो आसा, आमी ते स्टार्टूय केला। तेन्ना जे शॉपकीपर आहा, जे मर्चंट कमिटी आहा, तेंच्यांनी हितून आमकां हेल्प करचो। बाबा हेजेर बसून कितें आहा, आमी तेंच्या खातीर आमी पार्किंग आमच्या तांकां अवेलेबल करून दिल्यात, तेंचेच ग्राहक तेंच्याच शॉपांनी येता म्हणून तेंच्यांनी बाबा हे कित्या खातीर केला ते आमच्या कडेन येवन उलोवचें ना, तर थंय जाग्यार जावं त्या मार्केटान वचून कायदो हातान घेवपाचे प्रयत्न करपाचे न्हू। तेंचे शकुंतले कडेन थंयसरूय आमी थोडे वेंडर्सांक बसोवंक दितले। आतां तूं भायल्या वटेन हें जाता, मेन गेटी वटेन चड जाता, थंय कितें जाता, थंय ते टेम्पो येतात आनी कितें येतात आनी सगळो माल वत्ता आनी वयतात, एकटोच हाडटा आनी मागीर ते थंय डिस्ट्रिब्यूट करता, कळ्ळें। ते आमी आमचे स्टाफाक घालून आमी थंय कंट्रोल हाडपाचे प्रयत्न करतले।